इम्पोर्ट बॅन करचे म्हणून ऑफ फॉर्मेलिन फिश नॉट परमनंटली टील द फॉर्मेलिन फिश केअर ज्या लोकांच्या तकलेन आसा माइंडान आसा ते जे पर्यंत डिसअपियर जायना आणि जे पर्यंत गव्हर्नमेंट जी मेजर्स घेवंक जाय टू सेट अप ऑल द रिक्वायर्ड मशिनरी एट द बॉर्डर्स अँड फिश मार्केट जे पर्यंत करना ते पर्यंत हे बॅन करचे म्हणून आमचो काँग्रेसीचो सदांच हो डिमांड आसलो स्टार्टिंगसून. आणि जे नुस्तें गोंयकार खायना आणि समज जर एक्सेस आसा जाल्यार ते नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचें. बट गोंयकारांक पयलीं जे नुस्तें आसा ते पयलीं आमकां मेळोंक जाय. वॉट मेजर्स हॅज गव्हर्नमेंट हॅज टेकन टू प्रिव्हेंट दॅट फिश इम्पोर्ट जे जावंक शकता जेन्ना हे बॅन जावंक शकता तेन्नाच्यान. हेच्या फाटल्यान एकूच कारण म्हटल्यार जे गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा तेच्या फाटल्यान आसा आयज आमकां गोंयाक एक सीएम ना, एक फुल टाइम सीएम ना. आयज हे मिनिस्टरांचेर कोणाचो कंट्रोल ना. हे आपल्याक जाय तशें डिसिजन घेवपाक लागलेले आसा अँड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवन बट फॉर फक्त स्वताच्या इंटरेस्टाक लागून हे आपूण हे डिसिजन घेवपाक लागलेले आसा. आमी परत एकदा फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागता भायर सर आनी उलय ह्या इश्यूचेर. हो तुका कन्सर्न आसा इश्यू. तू आमचो गोंयचो फिशरी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसा. आयज तुवें ह्या इश्यूचेर उलोवंक जाय. आयज तू ओगी रावला आनी बाकीचे सगळे लोक उलयता. आयज तुजो स्टँड कितें आसा तो तुवें क्लियर करपाचो. आनी जर तुजे कडेन जमना आनी जायना आनी तूं जर कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता जाल्यार तुवें इमिजिएटली रिजायन जावचो ह्या पोस्टा वचून. ह्या मिनिस्ट्री तुवें सोडपाची फिशरमॅनाची आनी एक लॉयल आनी एबल मिनिस्टर कोण आसा तेज्या अंडर ही मिनिस्ट्री दिवपाची फिशरी. कित्याक आयज हे गोंयकारांक त्रास जाल्लेले आसा आनी आमी मागता इमिजिएटली हे डिमांड जे आमी मागलेले आसा इमिजिएटली हे डिमांड गव्हर्नमेंटान हेजेर नजर हाडची आनी हे जे आमी सांगला ते गव्हर्नमेंटान हो कितें त्रास लोकांक जावच्या पयलीं हे सगळे सेटल करचे.